आयज आमी हांगासर कलांगूट बागा जो आमचो मेन रोड आसा थंयसर परत येयल्लेले आसा आनी हांगासर कितें जाला की 5-6 व्हणे व्हडलेशे आसा ते हांगा पडलेले आसा आनी तुमकां खबर आहा हो मेन रोड आमचो कलांगूट बागान कलांगूटसून बागान येवपाचो आनी असल्या रोडार जर इतके व्हणे पडल्या जाल्यार आनी हांगा ट्युरिस्ट कोण येतलो। ट्युरिस्टांची एक वेगळी गजाल सद्या तरी हांगासर लोकलांक आपल्या घरा वचपाक सुद्दां वाट ना। समज कोणी बाजारान गेलो टिट्यार कितें नुस्तें हाडपाक जाल्यार कोण घरा वयतलो जाल्यार तांकां वाट आनी हे कितें आसा हो आतां पळय खड्ड्यांचो जो इश्यू जाल्लो ह्याच वर्सा न्हू हे जाले कमीत कमी 4 वर्सां जाली आमकां नॉन स्टॉप हांगा पावसाच्या पावसाळीच गत आसता की खड्डे पडटा आनी ते येता मातशे वयल्या वयर कितें लायता शेकारो आनी इल्ले धाडटा आनी 2 दिसांनी परत पडटा तो खड्डो हांगासर। हे जो प्लांट हांगा एक तो स्टार्ट करपाचे आहले 6-7 म्हयने जायका दिसता तो म्हाका दिसता जर्मन कंपनी म्हाका सारको उगडास ना तेंच्यांनी सो तांकां आतां समज पळोवंक गेल्यार तेंचे इंजिनियरान जर्मनीसून जावं थंयसून पळय तो पेरंट कंपनी आहा थंयसून आपोवचें पडटलें कित्याक ही पायपां आमच्या इंजिनियरां कडेन कशीच जावपाची ना। मेन कारण हा तो प्लांट स्टार्ट केल्लो तेन्नासून ह्या रस्त्यांची वाट लागल्या हांगासर। वर्सां 3 वर्सां जाली आतां तो रस्तो वडे पडटा हे येता अशें कितें घालता जालें परतून फुडल्या वर्सा परतून पडटा हे 3 वर्सां जाले अशेंच चलता आनी लोकांक त्रास आसा। आतां हे कोरोनाचे दिसा बाय चान्स कोणाक कितें शीक पडलो जाल्यार गाडी काडपाक मेळना थंयसून त्या खातीर कितें करता पळय ते गव्हर्मेंटान चिंतून करपाचें आनी कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिता पळय ते बऱ्या मनशाक दिवपाचो सारको अशें म्हाजी मागणी आसा।